दीस मंगळार, मेयाची 5 तारीख 2026. पहिले मसाब. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले मसाब, अध्याय 14 वळ 19 तावन 28 पर्यंत. अंतियोक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकान पावलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हणून चिंतून ताका शहरा भायर व्होन व्हेलो. पूण शिस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शहरान प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शिस केल्ल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसतना भावार्थांत थीर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय अशें म्हूण ताणें तांकां बूद सांगली. हर एक सभेंत ताणें मलगडे नेमले आनी विश्वास दवरतल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केलें. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंफिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतर परगट करून जातच ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक फाटीं आयले. हे दोळपर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतस सभेच्या सर्व संद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आशिल्ल्यांकी कशें तांणी भावार्थाचें दार उघडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसा सांगता ते जायते काळ रावले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145, 10-11, 12-13 AB आनी 21. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळें तुजी स्तुती गातले. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. अशें सुमेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतुआं आनी तुजे राजवडकायची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज केदिनस न्हय आळवोंचें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळतली. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव गायतलो. सगळे मनशाकोळ ताचें नांव वाखणतलें ससनाच्या ससनाक. श्लोक. तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा पासारतले. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. क्रिस्तान कश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सांजोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 14 वळ 27-31 A पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. तुमी भियोवचेय नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशीं पाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशीं वेतां म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हे सगळें घडोवन येवच्या वेळार
तुम्ही सतमंचाक आता ते घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आता ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फर्मायिल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हणून संवसाराक कळीत जाय न्ही. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हो संवसार सांडून बापा लागीं वेची वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून आपल्या शिसां पासत जेजू बापा लागीं मागता. आपल्या शिसांक भिये नासतना धैर्यान रावूंक उलो दिता. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दितां. ही उतरां जेजूक आपल्या शिसां थंय असलो हुस्को दाखयता. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां म्हणचो सोमी आपल्या पाटलावदारांचें जिवीत सलीस जातलें म्हणना. बगार संवसारांत आसतना खंत बेजाराय आसतलीच म्हणटा. देखूनच पाटलावदारांक जेजू कश्टा रहीत सलिसायेचें जीवन बसयना. बगार फुडें येवंक आसचो गजाली सांगून धैर्य घेया म्हणटा. जिणेंत कश्ट, दग्ध, खंत, बेजाराय आसतलीच, पूण हें सगळें फूड करून जिणेंत मुखार सरा जाय. जेजूचे उपादेश पाळण, ताचे तें आनी बापा तें एक जावन रावल्या खरेत क्रिस्तांव जिणी सालिसायेची न्ही म्हणून जेजूच्या उतरांनी आमकां दिसून येता.